FRA म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट एक्टा खाला FRC म्हळ्यारूच फॉरेस्ट रायट्स क्लेम वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात। मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं खासा बसका घेवन FRC खातीर 14 जूनाक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली। ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। आता 21 तारखेक शेनवारा खासा ग्रामसभा जातल्यो। सत्तरी, काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोडे आनी फोंडे ह्या 6 मालांनी ह्यो ग्रामसभा जातल्यो। ह्या ग्रामसभांनी FRCच्यो फायली खंय अडकून उरल्यात त्यो कश्यो पुराय करच्यो हाचेर चर्चा जातली आनी फायली पुराय करून त्यो फुडें धाडटले। सद्याक गोंयांत FRCची आंकडेवारी आसा ती अशी। पुराय गोंयांत FRCच्यो 10,136 केसी प्रलंबीत। काणकोणात 2,555, केप्यां 1,840, सांग्यार 1,222, फोंड्यां 260, धारबांदोड्यां 1,777 आनी सत्तरींत 2,482 केसी प्रलंबीत आसात। आता मेरेन 1,007 वन हक्क दावे निकालात काडीत लोकांक जमनींच्या संदींचे वाटप, 949 केसी भायर मारल्यात। सत्तरी मालात FRC विशीं कांय प्रमाणात गोंधळाचें वातावरण आसा। ताचें कारण म्हळ्यार सत्तरी मालांतल्या सावर्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या करंजोळ गांवच्या लोकांनी FRCच्यो फायली तयार करून उपरांत आमकां FRC खाला जमनी नाका म्हूण लेखी बरोवन दिला। ताका लागून करंजोळ सत्तरीचे सुमार 300 FRCचे दावे उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान भायर आयल्यात। मात आता सोनाळ आनी बंदीरवाडा ह्या गांवच्या लोकांनी एकठांय येत नवी FRC समिती स्थापन करपा खातीर पुढाकार घेतला। शेनवारा जावपी ग्रामसभेत ही नवी FRC थारावन सोनाळ आनी बंदीरवाडा ह्यो गांवच्या लोकांच्यो FRC फायलींची प्रक्रिया सुरू जातली। FRC केसींक खातीर नोडल अधिकारी म्हूण काम पळोवपी गोंय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी डॉ. अजय गावडे हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली। सत्तरी तालुक्यात 300 केसी आसा। करंजोळ म्हूण गांव जो आसा थंयचे क्लेमंट्स हे सगळे हांच्यांनी खूब वेळा तांकां सांगलें तुमची क्लेम दाखयात, खूब जालो आनी हे लोकांनी एक रिप्रेजेंटेशन दिलें कलेक्टराक की आमकां आमच्यो क्लेम आमची जमीन आमकां त्यो क्लेम नाका अंडर FRC अशें म्हणून ताजे कितें जाता एकदां जालें दोनदां जालें सो आतां ते DLC लेवलाक मागीर कितें करता तांकां नाका जाल्यार केन्ना पर्यंत अशेंच म्हणून ते उरतात न्ही पेंडन्सी। जेन्ना क्लेमंटूच सांगता जमीन आमकां ते FRCच्या अंडर ना जाल्यार अशें आतां जेन्ना DLCच्या मिटिंगेंतल्यान जर तूं पळयशात जाल्यार त्यो केसी रिजेक्ट केल्यो गेल्यो कारण क्लेमंटूच येवपाक रेडी आनी क्लेमंटूच स्वता सांगता की आपल्याक नाका म्हणून। पूण हालींच हांव एक सत्तरी एका गांवांत गेलो, म्हाका दिसता कांयशा लोकांक ताजो समज अजून कळूं ना की एक्झॅक्टली रिजेक्ट जाला म्हणल्यार कितें किंवा तांकां खबर तरी आसा काय ते रिजेक्ट जाला। पूण हांव जेन्ना कलेक्टराक जेन्ना हांवें विचारलें की आमी वी हॅव टू हियर दॅम, वी हॅव टू एन्श्योर दॅट आनी ते सगळे प्रोसेस करून तांकां कॉपी दिवपाक जाय की तुमचें अशें रिप्रेजेंटेशन आशिल्लें आनी त्या प्रमाणे तांकां इंटिमेशनूय वचूं जाय कारण तांकां कळपाक जाय आनी ती प्रक्रियाय केल्ली आसा की तुमची ही क्लेमी ज्यो आसा 300 त्यो तुमी दिल्ल्या रिप्रेजेंटेशनाक लागून कन्सिडर जावना आनी त्यो रिजेक्ट जाल्यात। आतां तांकां प्रॉब्लेम केन्ना जातलो रिजेक्ट जाल्या नंतर तेजी आणखी फुडली प्रोसिजर आसा ती मागीर आजून सुरू जावना। ते मागीर जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस चालू आसा ह्यो जितल्यो क्लेम्स आसा त्यो डिस्पोज करपाक आनी सुप्रीम कोर्टाचें ऑलरेडी डायरेक्शन आसा की कारण ज्यो रिजेक्ट क्लेम जाता ताजेर कसो कितें पाठपुरावो सरकारान करपाक जाय एज अ स्टेट, फक्त गोंय राज्याक न्ही तर पुराय जे आमचे भारत देशभर वेगळे वेगळे राज्यांक सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन लागू जाता। म्हणटकीर जाणी ह्यो नाका म्हणून सांगले तांचो कितें विचार आसतलो तांणी तो रिकन्सिडर करून कितें एक्झॅक्टली समजून घेवपाक जाय। सो 300 केसी एकाच करंजोळ गांवच्यो तांणी नाका म्हणल्या म्हणून रिजेक्ट जाल्यात। आतां रिजेक्ट जालें म्हणल्यार कित्याक क्लेमंट जर येना, क्लेमंट जर दाखयना आपली जमीन जाल्यार कल्टिवेशन कोणाक खबर ना। सो बेजिकली ती क्लेम तांणी करप आसता। राज्य सरकारान सगळे FRC म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर अंदू वर्सा 19 डिसेंबराची डेडलायन दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।